NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतले. स्पीकर सर, आमी PTA मिटिंग्स घेतात तालुका लेवलाचेर वचून आमी PTA स्कूल मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आमी हे सुरवात केला. स्पीकर सर, आनी एक हांव गोश्ट मुद्दामून सांगता. बऱ्याच जाणांची गोंयकारांची सामान्य भुरगीं ही गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी आनी एडेड हायस्कुलांनी शिकता. आतां रिची रीच जी आसा हांची भुरगीं जी आसा पळय न्ही ती आमी इंटरनॅशनल स्कूल्स आनी ह्या तरेच्या हायस्कुलांनी शिकता. सामान्य भुरग्यांक जर आमी एप्रिलांतल्यान फुडल्या वर्साचो जर प्रोग्राम स्टार्ट केलो जाल्यार तांच्या तकलेक फुडलो एक वर्सभर हो स्टडी मटिरियल जो आहा तो वता आनी त्या निमित्तान NEPच्या पॉलिसीच्या निमित्तान आमी अशा पद्दतीन ह्या भुरग्यांक पुराय सिलेबस हो इन एडवान्सांत सांगूं शकता. ताजें म्हणणें आसा की आमी एप्रिलानूच कित्याक सुरू करता, वाय नॉट यू आर स्टार्टींग इन द मंथ ऑफ जून. आमी एप्रिलाचे म्हाका दिसता हार्डली 20 डेज हे जे आसा पळय न्ही हे आमी यूज करता. हांगासर प्रॉब्लेम स्पीकर सर, कारण बरे टीचर ऑलरेडी 30 एप्रिल पर्यंत ह्या सगळ्या टिचरांक स्कुलांनी येवपाकूच जाय. इट इज अ कंपल्सरी फॉर द टीचर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री